ऑर्चर्ड प्लॉटान बिल्डिंग मारली ग्राउंड तेजे कितें ऍक्शन लोकांचे धंदो हे मोडटात हां लोक बाजारात रस्त्यार सगळे सामान दवरतात ते इंजन काडूंक जमना तांकां हिंमत ना काडपाक हां सगळे कोण आहा सगळे इल्लिगल आहा मरे ते तेंचे म्हणा मरे हांगा कित्याक मोडपाक येयल्या धंदो लोकांचो हे करपाक हे रस्त्यार सामके आहा नोटीस दिवना कांय ना डायरेक्ट तुका हे डेमोलेशन ऑर्डर दिता आमकां कोर्टान वचपाक हें आसा न्हू फुडल्या पालिकेचो सीओ तोच सध्या मामलेदार. कांय ठराविक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेर राजकीय हेतान ॲक्शन चल्ल्या म्हूण आजी माजी नगरसेवकांचो आरोप. सुत्रां आलयता खंय आमदार प्रमोद सावंत. हे अशें डेमोलिशींग जर करूंक जाय जाल्यार एक बागायतदार संस्था आहा तेंच्यांनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केल्ल्या एक कॉन्सिलर तेजें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा सगळे हॉस्पिटलान भितर टावर घातलो आसा तेतूर इल्लिगल आहा आनी ते सगळे रेजोल्युशन कॉन्सिलान घेतलेली आसा की ती डेमोलिश करची. ती डेमोलिश न करता सिलेक्टिवली आनंद वेरेकराच्या हातीन घेतलेला कित्याक तो काँग्रेसचो एक सक्रीय कार्यकर्तो आसा तो बीजेपीचे विरुद्ध मोठ्या दबाज्यान वावुरलो फाटल्या फावट तेजे विरुद्ध कारवाई करपाक लागून ही दडपशाही हुकुमशाही बीजेपीन चलयल्या आहा. बीजेपीक हे येणाऱ्या लोकसभे इलेक्शनाक आनी विधानसभेच्या इलेक्शनाक भोगचें पडटलें आनी प्रमोद सावंताक तर बाजारान फिरपाक आमी दिवचे ना. साखळी म्युन्सिपाल्टीन विर्डी गांव येता. विर्डी गांवांत ऑर्चर्ड जमनी 64 बारगे ह्या सर्वे नंबरान ते कायदेशीर बिल्डींग बांदलेली आसा ब्रीज क्लोज टू द ब्रीज ते सांगता. आनी आयज मेरेन सीओन म्हणजे हो पंडीत आसा तेणी आयज मेरेन तेजी कसलीच कारवाई केल्ली ना. लँड अँड टावनिंगान ऑलरेडी ताका नोटीस धाडलेली आहे की तुमी एक्शन घेवची म्हणून ताबडतोब त्या बिल्डिंगेची. आयज मेरेन त्या बिल्डिंगेची एक्शन ना आनी ती फायल तशीच घेवन आहा तो. कारण त्या बिल्डिंगेचेर ती बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन जो मामलेदार आसा बिचरचो आनी जो सीओ आसा तेणी भायल्या भायर घेतलेली आसा विथआउट हे कन्सर्न कोणा हे आसता त्या एकल्यान घेतलेली आसा आनी त्या बिल्डिंगेची आयज मेरेन कारवाई ना. सीओ म्हणटा सगळ्यो गजाली कायद्याक धरून चल्ल्यात. In this case, since the shop was coming under road widening area, the structure cannot be regularized under the act enacted by the state government. So I have initiated action against them. ॲक्शन घेतना आडखळ हाडली म्हूण नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी, नगरसेवक दामू घाडी, आदलो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन, रियाज खान आनी बाकीच्या कांय जाणांक अरेस्ट केल्यात. तांचेर एफआयआरूय जालो. उपरांत जामिनार सोडले. हांव आयज हायकोर्टाक अपील करपाक गेल्लो तेन्ना तेणी काय हांगा इनवोर्डाक कॉपी दिल्ली तर तेणी काय आयकोंक ना आनी म्हाका इन्फॉर्मूय करूंक ना. अशें केलें की तेणी जो मनीस न्हिदला ते हाडून गुणो मारला अशें. आमी काय हाडोवपाक वचूंक ना, आमी कोणा अब्यूज करूंक ना, आमी पुलिसाक मॅनहँडल करूंक ना. तुमी खंयचेय व्हिडिओ दाखोवंक शकता नाजाल्यार तुमी व्हिडिओ पळोवंक शकता. कितें प्रूफ आसा जाल्यार प्रोड्यूस करा. आमी स्वता जावन पुलिसाक सांगलें आमी अरेस्ट जाता म्हणून. आमी स्वता जावन गाडयेन बसला, आमकां कोणी गाडयेन बसूंक ना. पुलिस डिटेन म्हणून कितें डिटेन म्हणजे प्रिव्हेंटेशन. मागीर कोणाचे फोन येयले आनी आमकां हांगा तिनांक येवन तिनांक पयलें जाल्यार हांगा अरेस्ट केलें आमकां. दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. एक क्लियर कट तुमकां दिश्टी पडटा. तेजे फोन नंबर चॅक केल्यार कोणाचे फोन नंबर येयले, कोणाचे फोन येयले ते सगळे कळटले तुमकां. ते सदांच रस्त्यार येतले. कायदो सगल्यांक सारको. आमचें इतलेंच म्हणणें आहा गव्हर्मेंटाक जी बिल्डिंग्यो आसा ताका कायदो सारको आहा काय म्हणून. जी कंप्लेनी म्युन्सिपाल्टीन तुम्ही RTI मार्फत मागा कितली कंप्लेनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाची आसा. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कंप्लेन आसतना सुद्दां ताका लायट आनी वॉटर कनेक्शन हेच येवन दिला. नांवां घेयना, ऑफिसान येयले तुमकां फायल्यो दाखयता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.